केजरीवाल निर्दोष सुटलो तेन्ना आम आदमी पार्टीन प्रधानमंत्र्याची प्रतिमा करून ती पणजे रस्त्यार जळयल्ली। ह्या प्रकरणात पणजे पुलीस स्टेशनार तांचे आड ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लो। हे फाटभुंयेर पणजे पुलिशेन आपाच्या फुडाऱ्यांक आयज चौकशे खातीर आपयल्ले। आपान हे घडणुकेचो निषेध केलो। प्रोटेस्ट करता तेन्ना आम आदमी पार्टी सुद्धा एक डिसेंट बिहेवियर असता। आम्ही खंयचो रस्तो ब्लॉक करूंक ना ह्या प्रोटेस्टा वेळार। आम्ही कितें बीजेपीच्या ऑफिसान वचपाचो प्रयत्न केलो ना। आम्ही खंयचे पुलीस आमचे जे पर्सनल आसा तांचे कडेन कसली धक्कामुक्की करूंक ना। इनफॅक्ट कोणूच नाशिल्लेच थंय। इतले सुद्धा केले की एफईजी जो बंद करतकच म्हणजे तो पुतळो जळयतकच जे सगळे थंय आशिल्ले ते आम्ही काढून स्वता साफ केले आणि बॉक्सान घालून दवरले म्युनिसिपालिटी काडपाक। इतलो डिसेंट बिहेवियर आम आदमी पक्षाचो। इश्यू रियल इश्यू इज दॅट आमच्या प्रोटेस्टाच्या 10-12 दिसां पयलीं BJYM जो युथ विंग आसा बीजेपीचो ताणे सेम प्रोटेस्ट केल्लो काँग्रेसीच्या ऑफिसाच्या भायर। तुमकां याद आसतलें कित्याक म्हाका दिसता काँग्रेसीचे एक्टिविस्टांनी खंय तरी AI समिटान ते प्रोटेस्ट केल्लो। सो सबंद देशभर ते काँग्रेसीच्या हेड ऑफिसाच्या भायर प्रोटेस्ट करपाक ताणें एक कॅम्पेन केल्लो। आता ह्या प्रोटेस्टान IT मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे स्वता आशिल्लो आणि कितलेशेच BJYMचे लिडर एक्टिविस्ट आशिल्ले। ह्या प्रोटेस्टाक रस्तो ब्लॉक केलो गेलो, एफईजी बंद केली गेली, थंय काँग्रेसीच्या ऑफिसान वचपाचो प्रयत्न जालो, आमच्या पुलिसा बरोबर धक्कामुक्की केली, हे सगळें केलें, रायटिंग केलें, सगळो बोवाळ घालो, पूण तांचेर एफआयआर ना, फक्त आम आदमी पक्षाचेर एफआयआर। 3 दिसां भितर गोवा पुलिसान आमचेर जी एफआयआर केल्या तेच सेक्शन लावन बीजेपीचेर, BJYMचेर आणि रोहन खंवट्याचेर एफआयआर करचे जाल्यार आमी कोर्टान वतले टू ऑर्डर द एफआयआर। ते आमचे गोंयकार एक्टिविस्ट म्हणून काम करता गोंयच्या रक्षणा खातीर। त्या सगळ्यांची छळवणूक, त्या सगळ्यांच्या हॅरेसमेंट ज्या पद्दतीन ह्या सरकारान पुलिसां करून चलयला तेचो निषेध म्हणून आज आमी हांगा बसला। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस।